सुम्याचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज पास्कांचो दुसरो आयतार आनी ह्या पास्कांच्या दुसऱ्या आयताराक पवित्र सभा आमकां देवीक काकलुतीची परब समारंभूक उलो कोत्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आब्रिलाचे 30वेर 2000 ह्या वर्साक बागयोन पाप साहेब जुआंव पावल दुसऱ्यान पास्कांच्या दुसऱ्या आयताराक फावस्तिना हे माद्रीक बागयोंत म्हूण आल्ताराचो मान दिलो आनी त्याच दिसा पास्कांचो दुसरो आयतार देवीक काकुतीचो आयतार म्हूण पवित्र सभेन समारंभूक ताणें फर्मायले. ह्या वर्साक तावन ही परब सुरू जाली आनी सोबार पावटी घोडे आमकां दिसता की देवीक काकलूत ह्याच वर्साक तान सुरू जाली म्हूण. पूण पवित्र पुस्तकार आमी नदर मारली जाल्यार देवीक काकूत आमकां संवसाराचे सुरवेक तावन उक्ती जाली म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आमी पळयता जेन्ना आदाव आनी एव तांणी पातक केलें, हें फळ तांणी खालें, तेन्ना आपली कूड धांपूंक तांणी पानां वो पालो वापरलो. पूण आमी पळयता जेन्ना देव तांकां भेटता आनी देव तांकां पळयता, देव एक ल्हानशी कास तांकां लायता खरो, पूण देव तांकां आंगोस्त्रां दिता आनी ती जावन आसली जनावरांचे कातीची आंगोस्त्रां. एके भाशेन मनशान केल्लें पातक देव आपले कुरपेन हें लिपयता कशें हे कुणेंतल्यान आमच्यान म्हणूंक जाता. तेच परी इस्रायल पोरचेच्या इतिहासांत आमी नदर मारली जाल्यार जेन्ना इस्रायल पोरसां पातक कोत्ताली, देवान तांकां मेंढराच्या रोगतांतल्यान ह्या पातकांतली निवारूंक हे सोबार तरेचे सॅक्रिफीस देव तांकां स्थापून दिता. हाचे वरवीं देव आपली देवीक काकलूत इस्रायल पोरचेक उक्ती कोत्ता. पूण सोर शेवटी देवाचे कुरपेची तेंगशी म्हणल्यार जेजू क्रिस्त आमचो सोबी. जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येता, आपल्या उतरांतल्यान आपल्या कोरण्यांतल्यान देवीक काकलूत तो सगल्यांक वांडटा. पातक्यांक तो बोगसोणें दिता आनी सोर शेवटी खुर्सार मरून आपल्याच ओमोडीत रोगोत ह्या खुर्साचेर वारोवन सासनाच्या सासनाक देवीक काकलूत आमकां सगल्यांक जेजू उक्ती करून दवरता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू शिसांक म्हणटा, जांची पातकां तुमी बोगशिशात ती तांकां बोगसतली आनी जांची पातकां तुमी बोगशिना जाशात ती तांकां बोगसोची नात. आमी जाणाव पवित्र सोबेंत खुमसाराचो साक्रामेंत जेजून आमकां स्थापून दवरलेलो आसा आनी ही उतरां जी जेजून शिसांक म्हणली हांचे वरवीं खुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान ही देवीक काकलूत सगल्या मनशांक वांटूंक जेजून शिसांक आनी आयच्या काळार याज्ञिकांक बिस्मांक जेजून हो एक कायदो कसो दिल्लो आसा. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा आमकां सांगता जी कोण देवीक काकुतीच्या आयताराक एक बरें कुमसार कोत्तात आनी पवित्र कुमन्यांव ती घेतात, तांकां सगल्या पातकांचें बोगसोणें मेळटलें आनी टेम्परल पनिशमेंट हें एक पनिशमेंट जो आमकां पातकाक लागून येता हातूंतली आमकां मेकळीक मेळटली म्हूण जेजून हे माद्रीक फावस्तिनाक सांगलें आनी हेंच पवित्र सभा आयज आमकांय शिकयता. मोगाळ भावा भयणीनो, जेजून ह्या संवसारांत आसतना मुळे जसो म्हजो सुर्गीचो बाप दोयाळ तशींच तुमी दोयाळ जायात. देवान आमकां काकूत दाखयलेली आसा, पूण तेच बरोबर देव जेजू तुका आनी म्हाका काकलुतीवंत जावंक आयच्या दिसा उलो मारता. तर आयच्या ह्या सेवा धर्मांत आमी वांटो घेतना देवीक काकलुतीक आमी आमचें जिवीत उक्तें करूंक
घडटा तितले पावट संदानाचो संस्कार आमी समारंभूंक आनी आमचो देव जसो काकूतसार आसा तेच बरी आमी दुसऱ्या तांय काकूतसार जावंक तांकां बोगसणे दिवंक त्या जेजूची कृपा आनी बोड हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां मागुया. उबे राहूया आणि आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बसावण्यो नव्यान करूया. सोयतानाक तुमी पाठ करतात आणि सगळ्या ताच्या कामाक आणि सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक सूर पदवीदार देवा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक तुमी सोत म्हणटात. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत हांकवार मारी जावन जल्मलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुमयांक तुमी सोत म्हणटात. पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत म्हणटात. मोगाळ भावां भयणांनो, आमचो भावार्थ आमी उचारला. ह्याच भावार्थान आमची मागणी देवा फुड्यान दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची काकलुतीचे आनी बोरवासाचे गोवाय अदीक करून घाल जावन मनान घायाल जाल्ल्यांक आनी जिविताची उमेद सोडून दिल्ल्या तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी जाणवायेन नितीन आनी दयाळायेन पाळूंक ह्या वरवीं समाजांत शांती आनी सौर मनशाची मनशाल अस्मिताय सांबाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे फिरगोजेच्या दर एका कुटुंबान पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर आपलो भावार्थ नवसरूंक मागण्यांतल्यान एकामेकाचे सेवेंतल्यान आनी बोगसणांतल्यान दर जिविताचे परिस्थितीन बोरवासाची पावलां मारूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या दोन प्रांतांत आमच्या गोंवली बापाच्या मार्गदर्शनाखाल डिवायन मर्सी मुवमेंट घडून हाडलेलो आसा. आमच्या दोन प्रांतांत दर एक फिरगोज पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे काकलुतीचे मुखामोल जावंक आमकां सगल्यांक बापाचो आदार मागुया. थोडो वेळ उगीच रावन आमची खासगी मागणी देवा फुड्यान दवरुया. भोव मोगाळ बापा, ही मागणी तुका उबारता आसतना आमची फिरगोज आमी तुज्या हातान घालता. जी भावां भयणां तुजे काकलुतीक रावतात तांची तुजी काकलूत ओतय. जी भावां भयणां कश्टवतात, जी भावां भयणां पातकांत रेवडल्यांत तांकां सुटका आनी तुजी कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. बेडोनीक गायन गावया. C11
भेटोयता ही आमची दाना, पेज 32, C11, पेज 32. म्हज्या बाबू भयणांनो, हे आमचें बलिदान चड पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुजे परजेची दानां दयेन मानून घे. अशें तुजें नांव उच्चारून आनी पवित्र स्नाना वरवीं नवी जावन ती सासणाचो संतोश भोगूंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सोडकाळी आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती व्हडते दोबाच्यान आमी करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमच्या पासकांची बोली. तोच तो खरो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन परतून नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सुर्गेचो सोर पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखाणेचें गीत संतोशान थांबून आसतना गायतात. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यांनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचें बक्षुणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीबंद बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बरोवशान उतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाचो उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन उतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोन दुतांनी सर्वकांनी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या संता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या संगाता आनी ताची थाई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सोर्मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळमेक पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमाचेर नोतेकतले आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिवे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिवे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शरी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शिडीच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी सुम्या ती तुवें म्हज्या म्हज्या दोळा दोळा येवंक म्हाका येवंक फावना म्हाका फावना पूण एकूतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी भलायकी मेळटली मेळटली. क्रिस प्रसादा वेल्यार गायन गावुया D5 भावार्थाचे दोळे पेज 49 D5 पेज 49. भावार्थाचे दोळे आमकां दुदी जेजू तुका पळोवंक मोगून आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां दुदी जेजू तुका पळोवंक मोगून आमकां जागोय जेजू दिसता दोवोलो दिसता धामलो सोरो शोधा जेजूची कूड ताचे जिवे रोगो दिसता दोवोलो दिसता धामलो सोरो शोधा जेजूची कूड ताचे जिवे रोगो भावार्थाचे दोळे आमकां दुदी जेजू तुका पळोवंक मोगून आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां दुदी जेजू तुका पळोवंक मोगून आमकां जागोय जेजू विस्वासादी मुच्या जाणटी आनी नेटी भोगता जेजूची कूड तिचे जिवे जाले दिसता सादी मुच्या जाणटी आनी नेटी भोगता जेजूची कूड तिचे जिवे जाले भावार्थाचे दोळे आमकां दुदी जेजू तुका पळोवंक मोगून आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां दुदी जेजू तुका पळोवंक मोगून आमकां जागोय जेजू
प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा, हो पास्काच्या संस्काराचो समारंभ आमच्या काळजा मनांनी फळां बरीत जावं म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. थोडो वेळ बसूया. मोगाळ भाव भयणांनो, आयच्या दिसाच्या मिसाची मांडावळ करतल्या पासत आनी गायनाची वेवस्था पळयल्या खातीर आमी देवाक दिनवासता. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. गेल्ल्या आयताराक म्हणजे इस्टर विजील आनी सकाळच्या मिसांचे सगळें तुमचें दान जालां. धर्म दान 2,08,720. सेकंड कलेक्शन जालां 1,40,02,280. बॉक्स थोडी आतां येतात पूण अजून पासून आयल्यात 3,07,000. हातूंतले आमी 2,00,000 पास्टर इन्स्टिट्यूट हांकां पाठयल्यात तांच्या गरजां पासत. उरलोले आमी सद्या दवरलेले आसात कित्याक आमच्यो गरजो आसात पूण ते दुडू आमी ते इंटेंशन रिस्पेक्ट करूंक जाय. म्हणटच गरजेवंतांकूच धाडूंक जाय ते कित्याक त्या मनान एकठांय केल्यात. पूण सद्या आमच्यो इगोर्जेच्यो गरजो आसात देखून आडावन कशे दवरलेले आसात. मागीर ते आमी गरिबांक पाठयतले. इगोर्जेचें काम चलता. इगोर्जेचें म्हणटा तेन्ना हॉलाचें काम चलता. सुमार 14 लाखांचे फायर वर्क्स, 14 लाखां मायज. फकत आमी 5 लाख दिल्यात. म्हणटच आनी सुमार 10 लाख दिवपाक जाय. आनी मागीर फॉल्स सिलींग ताका 5 लाख दिल्यात. आनीक 10 दिवंक जाय. मागीर लायटी आसतल्यो. सुमार 20 लाखां वयर ह्या दिसांनी आमकां खर्च आसा. आनी आमचे लागीं मोडपाक फकत 17 लाख जाल्यात. म्हणजे एकठांय करून 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 17 लाख जाल्ले आसात. आनीक 3 लाखांची तरी आमकां गरज आसा ह्या दिसांनी काम सोंपोवपाक. आनी सांगलां ते भाशेन आनी एक सुमार 20-25 दीस तरी लागतले काम सोंपपाक. त्या भायर मागीर लायटीच्यो दुसऱ्यो वस्तू पळोवंक जाय. वायर खंयच्यान हाडूंक जाय. आनी दुसऱ्यो वस्तू आसात. म्हणटच ह्या दिसांनी तुमची घोट्ट जाल्यार तुमी आदार दिवचो. आमच्या वद्दान आमी घोट्टाव ते भाशेन भावा भयणां लागीं आदार मागता. बुधवारा दीस दान जालां 9,200. फुडल्या आयताराक सेकंड कलेक्शन आसतलें आमच्या पॅरीश कम्युनिटी सेंटराचे पासत. आयज 3 वाजता जेजूचे काकलुतीचो तीस उपरांत पवित्र ओर आनी फेस्ताचे मीस 4:30 वाजता. मीस जाल्या उपरांत सदांचे भाशेन पुरसांव आसतली. फाल्यां अब्रिलाची 13वी पॅरीश पास्टरल कावन्सील आनी कम्युनिटी एनिमेटर्स टीम PPC एंड कॅट हांची जमात जातली सांजे 6:30 वाजता. अब्रिलाचे 14वेर सांत आंतोनीच्या कपेलांत मीस सांजे 6 वाजता. 16वेर ब्रेस्तारा दीस आमी दोगूय आसचे ना. पयले मीस करून हांव भायर सरतलो. पातकूर आदल्या दिसा येतलो. सिंधुदुर्ग हांगासर मोन्सिन्योर आग्नेल पिनेर हाची बिस्पाची संस्कारणी जातली. म्हणटच ताचे संस्कारणीक आमी दोगूय वेतले. इगोर्जेन कोण आसचो ना. सकाळचें मीस जातलें आमी आसतल्यो. कितें गरज पडली जाल्यार शेजारच्या यादनेकांक तुमी आपोवचें. पूण केरीत भाशेन मोन्सिन्योर आग्नेल पिनेरो हाचे पासत मागुया. देवान ताका आपल्या उजवाडान कुरपेन बरे भलायकेन बरूंक सिंधुदुर्ग दियोसेज देवाक जाय ते भाशेन ताणें चलोवंक. फुडल्या आयताराक 8 वरांच्या मिसाचेर म्हणजे ह्या मिसाचेर नोवी फाब्रिका कमिटी जी बिस्पान नोमियल्ल्या तांकां आमी चार्ज दितले. इन्स्टॉलेशन ऑफ द न्यू फाब्रिका कमिटी. म्हणटच तांणी आपलो वावर बरे भाशेन करूंक तांचे पासत मागुया. ऑक्झिलियम कॉन्वेंट सिस्टर्स घडोवन हाडटात समर फन 2026 फ्रॉम एप्रील 20th टील एप्रील 30th 3 to 6 PM. वांटो घेवचो. डिटेल्स नोटीस बोर्डाचेर आसात. दर शुक्राराक आतां ब्लेसींग जालें म्हणटू 6 वरांचेर सांजे मीस आसतलें. आनी सांजचें मीस जाल्या उपरांत आमी एडोरेशन करतले. प्रेज एंड वर्शीप
एडोरेशन, प्रिचींग, हिलींग, लेईंग ऑफ हँड्स. सुवरांचेर मीस जाल्या उपरांत हें सगळें जातलें. ह्या पासून तुमी मिसाक येवचें आनी मागण्याकूय रावचें. फुडल्या आयताराची मांडावळ करूंक 6:30 वाजता पोसरें बाट, 8 वाजता फाब्रिका, 9:15 कातिकीस, सांजे 5:30 वाजता मार्टिन्स, नायरायले मोरोड. ह्या दिसांनी तियात्र फेस्टिवल चलता. आमची भावां भयणां, गांवची भावां भयणांनी तो घडोवन हाडलेलो आसा. आयज निमणो दीस रोसफन्साचो तियात्र आसतलो. तुमी पळोवंक येवचें. आमचो दिकन आयज तावन रितीराक वेतलो. पाद्रीपणाची तयारेक हो रितीर, ताचे पासत आमी मागुया. आनी आयज ताचो निमणो दीस आमचे फिरगोजेन ऑफिशियली तो म्हणटो ताका सांगला यो म्हूण जाय तितले फावटी तो येतलो. पूण तुमच्या नांवान आनी पातकुराच्या नांवान केले भाशेन ताका आमी दिनवासता जी सेवा आमचे सामिगिरीचे फिरगोजेक ताणें दिल्या. जायतो वावर ताका दिला आनी सगळेच दियाक असो वावर करूंक सोदिनात. म्हणजे थोडे सांगला तितलेंच, पूण ताका उमेद आसलोली जायतो वावर करपाची. ऑल्टर सर्वर्स, यूथ, कॅथेकीज वाडलोली. मागीर कोमन्यां दिवंक जाय, पिडेस्तांक टॉक दिवंक जाय, एडोरेशनाक आसूंक जाय. सेरमांव ताचे बरें आसताले. ह्या पासत म्हजे चडशे सेरमां मिसाक ताकाच दितालो. एक वाटेन ताका फॉर्मेशन बराबर ताचो संदेशूय बरो आसतालो. जायतो आदारूय ताणें ऑपेरेटा काय बरो बरयला. आनी दुसरी वस्तू ताणें आमचे फिरगोजे पासत केल्यात. ह्या पासत तुमच्या नांवान, पातकुराच्या नांवान ताका दिनवासता आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागता. मोगाड भावा भयणीनो, खऱ्यांनीच हें वरोस म्हाका एक कुरपे बरीच जाल्लें हें म्हज्यान खात्रीन म्हणूंक जाता. पयली सुवातेर हांव देवाक दिनवासता म्हाका हे फिरगोजेन ताणें पाठयलो देखून. दुसरी सुवातेर हांव दिनवासता फिरगोजेच्या पादविकाराक. मोगाळ भावा भयणीनो, हे वरोसभर ताचे बरोबर वावुरतना पादविकार कसो तो केन्नाच वागूंक ना. एक भाव कसो, एक इश्ट कसो, एक बापूय कसो तो म्हजे सवे वागलो. जायतो मोग, जायतो आदार, जायतो सहकार पादविकारान म्हाका फावो केलो. आनी खऱ्यांनीच आमकां वावरूंक खोशी आसता. पूण बरो वावर करतलो जाल्यार वडिलांचें बरें उतर जाय आसता. आनीक म्हज्यान खात्रीन म्हणूंक जाता फादर कायतानान हांगा हांव आयलो तेन्ना जायत्यो संदी म्हाका फावो केल्यो बरो वावर हे फिरगोजेन करूंक. साक्रामेंत समारंभूंक, हेर जबाबदाऱ्यो म्हज्या बुजाचेर घेवंक, कोयर पळोवंक आनी हें सगळें करूंक म्हाका तो फ्रिडम दितालो. म्हाकाच जाय ते भाशेन करूंक. केन्नाच इंटरफियरन्स कशें करिनासलो. आनीक अशें कितेंय जालें जाल्यार वयर सकयल जालें जाल्यार समजतालो, समजायतालो आनी बरे तरेन म्हाका आपलें मार्गदर्शन दितालो. ह्या पासत हांव खऱ्यांनीच देवाक दिनवासता ताच्या देण्या पासत. कित्याक तो एक बरो पादविकार आनी बरो पादविकार देखून ताचे कडल्यान म्हाका बरो गौडीक अणभव हे ह्या फिरगोजेंत म्हाका मेळ्ळो. तेच बरोबर आमी जाणाव आमी ऑपेराय केल्लो. हांवें बरयला खरो, पूण ऑपेरा बरोवंक सगळें मार्गदर्शन दिलें म्हाका आमच्या पादविकारान. सदांच तो विचारतालो खंय पावला, कितें जालां, कितल्यो प्रॅक्टिसी करपाच्यो, कितें एवरीथींग लायक इतलो तो ही वॉज कन्सर्न. हांव म्हणटलो हांवें बरयला खरो, पूण ऑपेरा चड काम ताणें केलां अशें म्हज्यान म्हणूंक जाता. ह्या पासत फादर हांव तुका खऱ्यांनीच देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या सगळ्या आदार सहकारा खातीर. आनी देवान तुमचेर आनी तुमचे फिरगोजेचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक हांव मागतां. तेच बरी दिनवासता आमच्या पादकुराक. पादविकार आनी पादकूर ते दोगूय बराबर वावुरताले आनी कितेंय करता जाल्यार सदां म्हाकाय ते भागाक घेताले. पादकुरूय म्हाका जायत्यो वस्तू शिकयतालो. जेन्ना ऑफिसान म्हाका कितें समजना ताका विचारलें रोखडोच तो सांगतालो कितें कशें करूंक जाय, कोण पोरी मांडून हाडूंक जाय, कोण पोरी हांवें मुखार वचूंक जाय, कोण पोरी हांवें कितें करचें न्हय, हें सगळें पादकूर म्हाका शिकयतालो.
आनी हांच्या दोगांयच्याच आदारान म्हज्यान म्हणूंक जाता भांडारा कशी गवडीक अणभवाची घेवन हांव हे पवित्र सभेंतलो वेतां. तेच परी हांव दिनवासता ह्या फिरगोजेच्या सगळ्या एसोसिएशनाच्या मेंबरांक तांणी म्हाका आपलो जायतो आदार सहकार दिलो. केन्नाच कितें करूंक मागलें जाल्यार कितें काम सांगलें जाल्यार म्हाका केन्नाच ना म्हणूंक ना. कोणाचेंच नांव घेनासतना सगल्यांक तांकां दिनवासता. आनी सो शेवटी दिनवासता तुमकां मोगाळ भावा भयणांक तुमी म्हाका आसा तसो ह्या पवित्र सभेन मानून घेतलो. सदांच म्हाका मोगान तुमी वागयलो. बरें उतर तुमी म्हाका दिलें. आय डोंट हॅव एनी बिटर मेमरीज इन दीस पॅरीश, आय कॅन से दॅट. कित्याक सदांच तुमी म्हाका बरे तरेन वागयतालीं, मोगान म्हाका घेतालीं, बरी जाप दितालीं आनी म्हजे पासत मागतालीं. ह्या पासत तुमकांय सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां आयजतां जशें फादरान सांगलां आमी रितीरान भितर सरता. आमचे हे लागशिल्ले दीस, ह्या दिसांनी आमकां ओदीक आनी ओदीक तुमच्या मागण्याची गरज. ह्या दिसांनी हांव म्हणटलो आसलो कोतकोत्यान म्हजे पासत आनी म्हज्या हेर 11 भावां पासत तुमी तुमच्या मागण्यांत मागचे आनी आमची संस्कारणी बरी जावन दे जेजू सारके आमी यादनीक जावंक आमचे पासत तुमी तुमचे मागणें चालूच दवरचें. देवान तुमचेर आनी आमचे सगल्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. देव बरें करूं. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोबाचीक दिसा सरपदवीदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारूं. आपल्या जोणीत पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सासणाचें जिवीत नव्यान दिता तो अमरपणाचे इनामां तुमकां भरूं. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ सोंपतो संतोश बरीत काळजांनी ताचें पुनर्जीवनपण तुमी समरमतात. उतरावटी आनंदान सासणाचे परबेंत तुमी वांटो घेवंक पावूं. सरपदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. पाठोवचे आदी हॅपी फिस्ट. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे गोड उपकार. हालेलुया हालेलुया. मागणें सामिंगेलीक. सामिंगेल महाबोडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पोदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक येमकोणान लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक जल्पतात. आमीन. शेवटाक गायन गावुया. K6 मरणांतलो जिवो जालो, पेज 141. K6 पेज 141. Dziwo zalo zoj, zoj, zoj. Mrणांतलो Jezus zalo